Of course, one has to always keep a very high targets and all that, but it can happen for any institute. So pros and cons, the people at the university level will definitely think over and will try to improve. And they should try to improve. That's all. It can happen to any institute. Is it because of during this COVID pandemic? I don't know. Can it Because, be? see, this issue is coming under education. So I think the best, what I should say, Concerned minister. concerned minister would give No, it but the- you are from the education field. What could be the reason, sir? See, that's what I said. Na? There could be various reasons. So, so much better- job it is. Rather than giving comments just in the air, Sir. not advisable. Okay. So as far as Milky Dairy is concerned, we have hiked the rate by ₹4. 4 रुपयांनी दुधाचे दर वाढयल्या. त्याचो फायदो मुखार एक चान्स त्याचो फायदो शेतकऱ्यांक ₹2 मेळटले पर लिटर आनी ₹2 डेरीक मेळटले. तेही परत डेरी म्हटल्यार खंय इनडायरेक्टली अगेन फॉर द फार्मर्स वेलफेअर. वाढपाचे कारण वाडपाचें प्रायस कारण म्हटल्यार प्रायस खूब वाडलेलो आसा खुबश्या गजालींचो. Like petrol and everything. ट्रान्सपोर्टेशन पण कॉमन मॅनाकूय इफेक्ट जातालो न्हू सर? मातसो जातलो पूण शेवटी कशें आसा पळय आमी कॉमन मॅना म्हणजे जो दूध घेवपी आसता पळय न्ही ताका अशें म्हटलें पूण तितून लॉस जावपाक जायना. तांकांय लॉस शेतकारी जो जावपाक प्रोडक्शन करता पळय न्ही तो बरयल्लो वचपाक जायना, तो काबार जावपाक जायना. So it has to be a balance. Balance. वन सायड वी एक्सपेक्ट की शेतकाऱ्यांनी बरें दूध भरपूर दूध दिवचें अशें कळ्ळें की ना. आनी दुसरे वाटच्यान तांकां जर प्रायस मेळना जर जायत तर ते फॅमिली काबार जातात. सो आमी जर ₹4 जर शेअर केले जर जाय जाल्यार बाबा ते एक सादारणशे 500, 600, 700 फॅमिली ज्यो आसात जे दूध प्रोडक्शन करतात आता त्यांच्या हातीत काय उरना. कारण फॉर एक्झाम्पल तांकां जे फीड जाय पळय न्ही दॅट फीड कम फ्रॉम अदर स्टेट्स. सो त्याचो प्रायस वाडलेलो आसा. तांकां जे बाकीचे रॉ मटेरियल कितें जाय पळय न्ही त्याचो रेट वाडलेलो आसा. सप्लाय करपाची आसा पळय न्ही ती रेट वाडल्या. सो दीस इज वॉट सो इन्फ्लेशन प्रमाणे वाढून कर्नाटकाच्यान इम्पोर्ट करपाक जाय. समजा गायचें दूध आसा ते कर्नाटकांतल्यान इम्पोर्ट बी करपाक. इट इज कमिंग. दूध आसा ते आमची स्टडी येतात जवळ जवळ मागीर दिसता 1 लाख लिटर सुमार येता आसतले. पण टायगर रिझर्वचे तुमचे कितें सांगता? I think expert comment has been given by Honorable Minister.